म्हाका एक सांग, तुमी आतां ह्यो वाली खंयच्यान हाडल्या? खंयची रान खंयचें? इंद्रावाडा. इंद्रावाडा म्हळ्यार गांवडोंगरी पडटा. हां, आतां ह्यो वालयो घेवन तुमी देखाव्या खातीर यूज करतले? कसल्यो? पालकोणो. हय. आम्ही काढून हाडली, ओडून ओडून काडपाक पडटली आनी थोडीशी ती जमनीर आसता. हय. तशी कट करून हाडली आमी. आतां हेजी आमी डेकोरेशन करता. नमस्कार. पयली सुवातेर तुमकां सगळ्यांक चवथीच्यो उर्वरीत परब्यो. म्हजें नांव तुषार गांवकर, रावपी इंद्रावाडा गांवडोंगरी. आमी गेली कितलीं वर्सां जालीं, म्हाका दिसता 5-6 चड आसतलीं, आमी हें इको फ्रेंडली डेकोरेशन करता. आमी वर्सान वर्स इको फ्रेंडली डेकोरेशन करता. आमी थर्मोकॉल जावं प्लास्टीक जावं अश्यो ज्यो अन्य गोश्टी ज्यो म्हळ्यार ज्यो डिकम्पोज जायना त्यो आमी केन्नाच वापरना. कित्याक एक तर इको फ्रेंडली डेकोरेशन जर आमी केलें जाल्यार आमकां एनवायरमेंटाकूय फायदो जावं जे कोण पळयतले तांकां एक बरीशी उमेद येता. सो आमी ताका लागून चिंतलें कितें आमी वर्सान वर्स इको फ्रेंडली डेकोरेशन करतले. सो आमी अशी इको फ्रेंडली डेकोरेशन करतना आमी पयलीं रानान भोंवले. सो आमी खंयचे खंयचे गोश्टी घेवपाक शकता जावं खंयचे खंयचे गोश्टी ज्यो आसा तातूंतल्यान आमी एक बरें एट्रेक्टीव लूक हाडपाक शकता जावं एक डेकोरेशन बरें कशें करपाक शकता. सो पयलीं आमी ज्यो गोश्टी मेळपाक शकता जावं ज्यो गोश्टी एट्रेक्टीव लूक हाडपाक शकता त्यो पयल्यो आनी मागीर जशें थीम घेतली मागीर थीम अशी कशी करतले, कितें करतले, खंयचे जे पिलर करपाक जाता जावं मागीर आमी ह्यो वाल्यो, ह्यो पालकोण्याच्यो वाल्यो, हे रानांत जी मोठी मोठी झाडां आसता पळय ताचेर हे बेलगटा. आनी हाजी खाशेलपण म्हळ्यार ही जी पालकोण्याची जी वाल आसा पळय ती पयलींचे लोक कशे तरेन यूज करताले. आतां पयलींचे तेंपार लोक गोरवां चरोवपाक बीन अशे रानाक वताले. सो तेन्ना कितें जातालें, जर तांकां ताण लागली जाल्यार ह्या पालकोणांतली तें उदक आसता पळय तें एक फावट ते पिताले. सो अशे पालकोण्याचो उपयोग आसता आनी तसोच त्याच बरोबर तेंचो मेडिसिनली उपयोग आसता. सो आमी ह्या पालकोण्याचे हो एक पिलर अशें केला, खांब अशें केला. सो तशेंच जे आमचे खंयच्याय झाडाचेर फंगस किल्लता जावं पळय तुमी पळोवपाक शकता तेजे आमी बरे तरेन सजोवपाचे ट्राय केला. त्याच बरोबर हे जे भिल्लमाडाचे गोंड दिसता तुमकां तेजेय आमी तेजेय अशें मांडवळ करून तेजे बरें हे करपाक सोदला. आनी तशेंच ही तुमी पळोवपाक शकता ही ज्यो वाले आसतात त्यो आमी वडाच्या झाडाच्यो वाल्यो, ज्यो वडाचे दाव जे सकयल देंवता तेजी बारीक बारीक वाली देंवता. सो त्यो आमी कट करून लायला. तशेंच त्याच बरोबर ह्योय वाली आसात. अशें खूब तरेचे ज्यो आमकां रानांत कितें कितें मेळटा आमी तें सगळें एकठांय कलेक्ट केलां आनी हें डेकोरेशन तयार केलां. सो आमी गेलीं खुबशे वर्सां अशेंच डेकोरेशन करता. आनी हांव म्हणटा तुमी बीन अशेंच नॅचरल डेकोरेशन करात. कित्याक थर्मोकॉल, प्लास्टीक जावं अशें कितें आसता पळय तें मातशें कमी करप हें आमकांय बरें आनी फुडल्या जनरेशनाकय बरें. सो हांव तुमकांय हें मागता की तुमी अशें नॅचरल डेकोरेशन करपाक
करात. तुम्ही आणि तुमचे बरोबर आनीक जायते वांगडी तुजे तांची नांव जर मातशें सांग आनी त्या बरोबर ते ज्या उमेदीन हें काम करतात तुजे बरोबर. तूं एक टिचर तरी आसतना सुद्दां आपल्या गांवच्या लोकांक आनीक चड करून काणकोणच्या लोकांक नेचरा कडेन व्हरपाचो तुजो एक जो हावेस आहा त्या हावेसाक तुका परबी दिता. पूण तुजे जे वांगडी आसात ते तुका कशें हेल्प करता आनी तुमी कितलो टायम मेरेन हें कामां लागता? सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार नॅचरल डेकोरेशन हे चड तेप आसना, सो थोड्या तेपा खातीर आसता. सो कितें आसता हेजे जे प्रिपेरेशन आसा पळय ते पयलीं 1 म्हयनो पयलीं अशेंच हांव स्टार्ट करपाक पडटा. पूण जे एक्चुअल जे कितें आसता ते जे सेट करपाचें जावं जे लावपाचें जावं हें कितें करपाचें सो ते 1-2 दीस पयलीं करपाक पडटा आनी ते इतकी फास्ट करपाक पडटा की फुल्ल हो जावपाक जाय सेट. सो जे पयलींचे म्हणल्यार जे आमी 1 म्हयनो पयलीं साकून कितें करता सो हो जो स्ट्रक्चर आसा जावं जे बेज आसा हे ते सगळे आसा ते फुल्ल रेडी करून दवरपाचे आनी मागीर कितें करपाचें जे फिनिशिंग टचअप जे नॅचरल जे कितें थिंग्स कितें आसता ताजे तर हें करपाचें. सो आनी म्हजे वांगडी तशें म्हाका खूब मदत करता. नांव सांग. तेमचे एक म्हणल्यार गौरेश पाडकर, तनय पाडकर, संदीप पाडकर आनी अशेंच खूब जाण आसा. आनी तशेंच म्हाजी फॅमिली सुद्दां म्हाका खूब सपोर्ट करता असली काम करपाक. तुमच्या फॅमिलीचो एक सुमार 150 लोकांचो कुटुंबाचो गणपती जाता आनी ह्या खातीर तुम्ही तुमचो जो पळय सबंद गणपतीचो देवार आहा तो कितलोसोच व्हडलो आसा. तातूंत तुमी बरी भशेन हें करपा खातीर म्हणजे डेकोरेशन सजावट करपा खातीर तुमचो प्रयत्न आसता. ह्या खातीर तुमची कुटुंब आनी कितली तेंपासान वावुरता? आमची म्हाका कितें दिसता हांव जावचे पयलीं साकून आमची घरांत हें डेकोरेशन करताले. पण ते पयलीं तितली व्हड अशें करनासले. पूण आतां गेली एक 7-8 वर्सां जो आमचें घर आसा तें दुसरी बाजू. सो तेन्ना साकून आमी कितें करता जे डेकोरेशन आसा तें व्हड करता आनी इवन आमी खुबश्या कॉम्पिटिशनांय पार्टिसिपेट केला आनी तातूंत आमकां प्रायजांय फावो जाले आसा. तुमचो पेशा जरी शिक्षकय आसलो आयच्या देखाव्याक म्हणजे रानांतली वस्तू हाडून सजावट करप हे हाजे खातीर तूं शिक्षणाचो कितें उपयोग करता? शिक्षणाचो म्हळ्यार पयली सुवातेर आमी अशें कितें म्हणटा की प्लास्टीक जावं थर्मोकॉल हें जें कितें आसा पळय तें कमी करपाक जाय कित्याक हें सोंपेपणी डिकम्पोज जायना. सो तेका लागून अशी जर नॅचरल डेकोरेशन केलें जावं खंयच तर अशी जर डेकोरेशन केलें जावं हें रोखडें डिकम्पोज जावपाक शकता. जावं ह्यो ज्यो पालखोण्याच्यो वाली आसात त्यो जर सकयल खंय तर उडयल्यो जावं खंय कितें तेका कोंब येवन ते किल्लोवपाक शकता जावं तेंचो परत उत्पन्न जावपाक शकता. सो आमकां त्यो परत यूज करपाक मेळटा. सो ह्यो ज्यो वस्तू कितें आसा त्यो केन्नाय पाड जाल्यार सुद्दां परत आमकां मेळपाक शकता. सो तेका लागून हांव कितें म्हणटा जे प्लास्टीक जे हे आसा ते कमी करात आनी नेचराचेर चड फोकस दियात. गणपती उत्सव हो बुधवाराक सबंद गोंय महाराष्ट्र आनी सबंद देशभर मनयलो वयता. गणपतीचो उत्सव हो गोंयकारांचो तर अभिमानाचो आनी आनंदाचो उत्सव. ह्या उत्सवा खातीर आमी गोंयांतल्यान सबंद लोक आपापल्या घरा येतात हो उत्सव सादर करपा खातीर. प्रत्येक जण आपल्या गणपतीच्या सजावटी खातीर वेगवेगळ्या बाजारांत मेळपी वस्तू पासून सजावट करता. पूण काणकोणचे गांवडोंगरी इंद्रावळा ह्या भागांतले तरुण मात्र आपल्या घरांतल्या गणपती खातीर किंवा वाड्या वयल्या गणपती खातीर किंवा सार्वजनीक गणपती खातीर आपल्या गांवांत वेगळी एक रीत घालून येतात. ते गणपती उत्सवाक 15 दीस आसतना गांवच्या वयल्या रानांत म्हणजे जंगलान वयतात. थंय मेळणारे वेगवेगळी झाडां मुळां वेगळी वाल्यो ह्यो सगळ्यो एकत्र करून ह्या नैसर्गिक साहित्या पासून ते आपल्या घरांत किंवा गांवांत गणपतीचो उत्सव सादर करतात. बरी तरेची सजावट करतात. अशाच इंद्रावाडा ह्या गांवच्या एका तरणाटा जो मूळ शिक्षक आसा शिक्षकाची पेशा करता हो जावन आसा तुषार गांवकर. ह्या भुरग्यान आनी ताच्या सांगात्यान जो देखावो करपाचें काम चालू आहा ताजो आमी प्रत्यक्षान अनुभव घेवया. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कोमारवान.